आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। ये अब आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी एलपीजी सब्सिडी गिव अप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियाँ चुनते हुए देखा है, मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। लाकडाच्यो रांदणी आणि धुरातल्यान गरीब बायलांक सालवार केली म्हूण एके वटेन प्रधानमंत्र्याची ही जायरात। मात पळोवंक गेल्यार गांवच्या लोकांक पंचायतींनी लायल्या शेंडी। सरकारी स्किमांचो 1 रुपया दिलो जाल्यार 85 पैसे वाटेर गायब जाता म्हणटा ती आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीच्या जमान्यातली गजाल आजूय खरी। 70च्या भिरोंडे पंचायत वाठारांतल्यो ह्यो फामिली गोवा ग्रामीण ऊर्जा स्किमा खाला वर्ष 2011 26 बीपीएल कार्ड आशिल्ले फामिलींक गॅस कनेक्शनां, सिलिंडर आणि शेगडे सयत सेक्शन जाल्ली। तांच्यो ह्यो ऑर्डरी पळयात। मात 2011 जावन 2019 अर्ध्यार पावले। 26 फामिलीतले फक्त एकेच फामिलीक कनेक्शन आणि गॅस सिलिंडर मेळा। पंचायत कांयच सांगिना। निमाणे हे फामिलींनी आरटीआय वेल्यान सगळे डॉक्युमेंट मेळयले आणि पंचायतीचे स्कॅम एक्सपोज। हे जवळ 26 सिलिंडर येयल्ले आणि 26 सिलिंडरांतून एक सिलिंडर मेळा। तो एक सिलिंडर हांगासर हे केल्लो आसा आमी हेतून लिस्टात 2 आसा। हे लिस्ट आसा ते सरपंचाचे आसा आणि हे दुसरे आहा ते बीडीओचे लिस्ट आसा आणि हे ऑर्डरी आसा पळय त्यो ऑर्डरी आमी पंचायतींतल्यान मागून घेतलेली आसा म्हणजे एप्लिकेशन करून। जाल्यार इतले हे कायद्या प्रमाणे जर सगळे सारखे थंय आसा आणि जे त्या लोकांपर्यंत पावपाचे ते पावना जाल्यार तेणी कितें करपाचें? आमकां सिलिंडर पास जावन येयल्लो पूण तो आमकां अजून मेळना आणि आमच्या बरोबर आनीक 25 लोक आहा म्हणजे टोटल आमी 26 जाणां। तांकां सिलिंडर मेळना त्या खातीर हो प्रश्न म्हणजे ते खंय गेल्या कितें ते चौकशी करची अशी। आता हे 25 फामिलींक सिलिंडर जाय जाल्यार नवे कनेक्शन मेळना कारण तांच्या नावार स्किमी खाला सिलिंडर मेळा म्हूण बनावट नोंद। तांचे नशिबात आजूय धुवराच्यो रांदनीच। आणि सिलिंडर आता जर बुकिंग केल्यार त्यांचा रजिस्टर बुकार नाव आसा आणि त्यांना डबल सिलिंडर मेळो शकना। हे लोक बावडे धांवतले खंय? हा गॅस लाकडान आसता, गॅसीचेर ते लोक जगता, दिसावडो काम करतात आणि हे यांच्या फाटल्यान कितलेशे धांवतले। आणि आमकां ऑफिशियली जर सोदून गेलो जाल्यार तुमच्या नावाचेर रजिस्टर जाल्लो आसा, तुमच्या नावान केल्लो आसा आणि आमकां हे फक्त थंयसरल्यान काय तुमचे ते केस कॅन्सल जाले आणि कितें जालें होच विशय आमकां सांगता। ग्रामसभेत प्रश्न काढल्यार पंच सरपंच कांयच धड सांगिना। पंचायतीचीच कर्मा म्हूण लोकांक दुबाव। प्रत्येक जनरल बॉडी मिटिंगेक जेन्ना हे लोक वयता आणि होच प्रश्न उपस्थित करता तेन्ना हेजेर ग्रामसभेत तांकां कमिटी मेंबर पंचायतीचो उत्तर दिना। म्हणजे ह्या लोकांनी कितें करचें आणि हे लोक कोणा कडेन वयचे? पंचायतीन वचून ग्रामसभेक त्याचो विशय घातलो। काही लोक आमच्या मती असले त्यांच्यानी ते जाणून घेतले ते हे जालो पण शेवटपर्यंत आमकां त्याचो निर्णय दिलो ना। 25 फामिलीचे सिलिंडर खंय गायब जाले ताचो सोद लावन गॅस कनेक्शनां जाग्यार घालची म्हूण मागणी। आता आमकां म्हणजे कितें आसा हे जे सिलिंडर गायब जाल्या हे खंय गायब जाला हेजो सोद काडूकच जावो न्हू। अश्यो जेन्ना लोकांक कितें तरी बेनिफीट मेळटा आणि ते बेनिफीट गरीब लोकां पासून जर पावना जाल्यार हे बेनिफीट गव्हर्नमेंटान दिवन तरी फायदो कितें ताजो? हे मदीं खंय लिपयता हेजो आमकां पुरावो जावो आणि हांकां ते सिलिंडर मेळचे। वाळपय मतदारसंघ आमचो आसलो त्या टायमार आणि आमच्या वाळपय मतदारसंघात विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हो आमदार आणि आरोग्य मंत्री तेणी हे आमकां फावो केल्ले पूण आयज हांव ताका सांगूंक सोदता की हे ताका खबर आसा ना जाल्यार हांव नको जाल्यार ते तेज्या कानाक घालूंक सोदता हे तेणी नोंद करून घेवचो। एके वटेन प्रधानमंत्र्याच्यो घोषणा आणि गोंया सारखेल्या राज्यातील स्किमीची ही दशा। गावच्या बायलांच्या नशिबात अजूनही लाकडाचे रांदणीचो धुवर। डोळ्यात दुखां ती दुखांच। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।